दर्यावेळेर लागपी उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर खासा उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो हाडटले अशी मागणी हांव सरकारा कडेन करतलों अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। तशेंच सरकाराच्या आनी म्हज्या वतीन जाता तितले मजत हांव ह्या शेक धन्यांक करतलों अशें तांणी सांगलें। शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान सोमारा मध्यान राती कलंगूट दर्यादेगेर आशिल्ल्या 2 शेकांचो उजो लागून गोबर जालो। त्या खातीर शेक धन्यांची भेट घेवपाक मायकल लोबो आयिल्लो। Today that the season has started. Season इतको सुरुवात जाला आणि हे फायर जो लागलो एक शेकाक शॉर्ट सर्किट जावन तो दुसऱ्या शेकाक गेलो, थर्ड शेक वाचलेले पण लॉस म्हणटा पळय ते म्हणून 100% एक इंच बसून तेंचो एक कोदेल और एक मॅच बसून साल्वार करून जावंक ना दोगूय शेकाक। It is very sad to see that our Goans have suffered a 100% loss. Whatever help we can give, I will go today only and see what help government can give, and maximum check I will bring and give both the parties. तांकां अशें calamity जेन्ना आदी जाल्ले आहा fire, even when a tree falls down, Panchayat also gives them. So I am requesting Panchayat तांकां आदार करचो। आमच्या वाटेनसून कितें आहा तितलें आमी हेल्प करतले। एक्सिडेंट्स खूब आदी जाल्ले आहा, लास्ट इयरूय जाल्लो आहा म्हाका फुडें आसा आनी प्रपोजल आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिल्लो तेन्ना की क्विक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर फोर्स बिचार आसची म्हणून कलंगूट कांदोलीम बागा म्हणून एक कडेन 4x4 व्हेकल कॅरिंग फोम्स अँड स्मॉल युनिट ऑफ वॉटर हो तेंचे कडेन जो लेटस्ट टेक्नॉलॉजी अराउंड 75-80 लॅक्स और नियरली अराउंड 80-85-90 लॅक्स जाता तेचे वो इमिडिएटली ह्या बिचार एक घालचो। घरा गेलो तर सामकें एक्झॅक्ट म्हाका 1 अराउंड म्हाका फोन येयलो सामकें उजो पेटला सगळे रडटाले भियेले सगळे येयलो फोन येयल्या म्हणसर 10 मिनटांनी सामकें शेकूच ना सामकें पुरो सगळे गोबर जावन सोडला कांयच करूंक शकना तितलो उजो आहलो कोणें कांयच करूंक केन्ना कळ्ळो लागलो तेंच म्हाका आतां कांयच समजना उजो कहो लागला ते सांगूंक शकना हांव कांयच सांगूंक